सुमार 40 दिसां परस चड सुरू आशिल्लो आंगणवाडी सेविकांचो प्रश्न निमाणो सुटलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांकां विधानसभेत आपयल्या उपरांत आंगणवाडी सेविका विधानसभेत पावल्यो आनी तांकां घातिल्ल्यो अटी सरकारान फाटीं घेतल्या। उपरांत तांचें आंदोलन तांणी फाटीं घेतलें। अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामतीन आंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाचो प्रश्न उपराशिल्लो। मुख्यमंत्र्यान मनीसपणाचे नदरेन तांचे कडेन पळोवपाची मागणी तांणी केली। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयान लेगीत तांचे वतीन विधानसभेत माफी मागली। उपरांत मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न आतां सुटावो करया तांकां आफून हाडात अशें सांगलें। आता ते 6 जाणां काय 7 जाणां टर्मिनेट केला। ताचे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान पेशीस केन्ना आसना तांकां रियली यू फील वेरी बॅड दॅट ते पावसान ती सत्री घेवन बसले आतां परिस्थिती पळयल्या तांची आनी तेन्ना ते तुज्या उतराचेर गेलीं यू शूड एप्रिशिएट की बंगल्याच्या मुखार बशिल्ले तूं तांकां उतर दितकीर ती उठून आमी वता म्हणून ती गेलीं आझाद मैदानाचेर पण तांकां 7-8 जाणां कितें टर्मिनेट केलें। म्हाका म्हजी चीफ मिनिस्टरा कडेन विनंती आसा की तांकां आपोवन हाडून कितें जाल्यार करून ते रिजॉल्व करून इट लुक्स वेरी बॅड थंय आझाद मैदानाचेर बसल्या आनी तांकां लीक जाता सगळें उदक वयल्यान ती सत्री घेता बाबडीन थंय बसता। आमचे जे हे केल्लो स्ट्रायक केल्लो इट इज अनऑफिशियल आनी ते एक 2-4 लायनीचे लेटर आसा तेंच्यांनी आतांय बी तांकां हांव जाल्यार सांगता तेंच्यांनी आफोन हाडून ते सायन दिवचे आनी सोंपोवचो। म्हाजें कांयच म्हणणें ना कारण तेंच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी तांकां नोटीस काडली। स्ट्रायक म्हणटा केन्ना इल्लिगल जाता। आरे गोंयची तुकाय काळीज आहा तुम्ही मानता की ती गोंयची आनी ती बरोवन घेवप कित्या खातीर हे लोकशाही मरे। आतां वी आर सेलिब्रेटिंग 60 years ऑफ लिबरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट बरोवन दी सॉरी म्हणून कितें कोणाचो इगो बरें सॉरी आमी मागतात लिडर ऑपोजिशन मागतात आमी सॉरी मागतात तांच्या खातीर आमी मागता न्ही सॉरी तांच्या खातीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आतांच तांकां आफोन हाड आतांच खबर कर न्ही सेम बरें दिसता तें आयक हांवें तांकां हांव तुका सांगता हांवें तांकां 3दा आफोनूय हाडली आनी तांकां सांगलें ऑलरेडी की तेजेर एक सायन मार आनी तुमी घरांत ती कित्याक इगो घेवन बसल्या म्हाका कळना स्पीकर सर तांकां कोण तरी मिसगायड करता।